पळयता जेजू खिरीत भाशेन आमचे मुखार हाजीर आसा। भोव साक्रामेंतान आसलेलो जेजू आमच्या दोळ्या मुखार आमकां भेट करून किरीत भाशेन ह्या उंड्याच्या रुपान तोच सोडवंडार आयला। खुर्सार उमकडून सोडवून हाडटलो सोडवंडार मनीस कुळाच्या मोगान जियेतलो सोडवंडार बापाचो एकलोच पूत तो आमकां किरी भाशेन सोडवून दिवंक आपलो जीव प्राण किरीत भाशेन ताणें खुर्सार आमचे खातीर मोरून पुनर्जिवनपण जोडलेलो हो जेजू आमचे मुखार तो आसा। ह्या देवाक आमचे मुखार आयला देखून आमकां भेटून तो येता। आमी सगळे विनम्र काळजान बापाच्या एकल्याच पुताक स्वर्गांतान दिवून आयलेल्या ह्या देवाच्या पुताक किरीत भाशेन आमची मान बागोवन नमस्कार आनी पोरनिपाट ताका करुया। बापाच्या एकल्याच पुताक स्वर्गीच्या बोलिश्ट राजा स्वर्गांतान देवून आयलाय संवसारांत माटो घालाय। नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता। R4 नमस्कार तुका मोग आमचो तुका दिता। वाट सूर्या स्वर्गा रोस्त्या बुकीचे सोंपले सुस्कार उंड्याचे घेतले रूपणे चालूय तूं जेवण आमचे। नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता। नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता। सगळ्या देण्या खातीर आयचो दीस आमकां हो दिलोय देखून सगळे आमच्या जिवितान घडटले गुडितां खातीर आमचे जिवीत ओदीक आनी ओदीक आपल्या माये मोगान तो सोमी व्हरता देखून स्वर्गांतान आमचे पासो सोडवण जोडूंक आयलाय वो ताणें त्याग केल्ल्या खातीर किरीत आमचे दिनवास परतून एकदां तिसरो बेस आमी गावया। दादोशी बाबा मोदे जाता तूं काळीज तुजे आंगासो तुजे सोशी मुरगोटा काळजा आमची। नमस्कार तुका
मोगांचो तुका दिता. सगळीं म्हणुया नमस्कार तुका करता. मोगांचो तुका दिता. आमकां सगळ्यांक तूं राखताय देखून, आमकां बरेपणान दवरताय देखून, सगळे तुज्या देणे तूं आमकां दर एक घडी, दर एक वेळ, दर एक आमच्या जिवितान येतले अडचण्या तूं निवारताय देखून दोनया आमी तुका दिन वाचतां. आमी पिडेंत आसां वो आमी बरीं आसां, हेय देण्या खातीर आमी तुका दिन वाचतां. आमी खुशाल आसां, आमी दुखी आसां, हेय देण्या खातीर आमी तुका दिन वाचून म्हणटा. नमस्कार तुका करता. मोगांचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता. मोगांचो तुका दिता. व्हडल्या ताळ्यान आमी देवाक दिन वाचुया. आमचे दिनवास व्हडल्या ताळ्यान करता आसतना आमच्या दिनवासा वरवीं दुसरोय आमचो भाव, आमची भयण आमच्या ह्या मागण्या वरवीं देवाक दिन वाचता म्हणून आमी जाणू जावन व्हडल्या ताळ्यान आमच्या दुनयाक आमी दिन वाचुया. ही कृपा तुवें आमकां फाव केल्या जेजू, तुजे पांयशी येवंक ताकाच लागून तुका दिन वाचता अर्गां दिता मोगला जेजू. तेच भाशेन मोगला जेजू कालच्या दिसाक बरो एक सुयेक मेळून आमकां खुमसार जावन सगल्यांक तुवें आमकां बक्षिलें आनी आमकां दुबाव ना मोगला जेजू. सगलीं आमची पातकां तुवें धुवन काडलीं, आमचें मन काळीस साफ करून आमकां एक रस्तो असो केलो तुजेशी येवपाक. तें तूं आमचेर वायट आसलें तें सगलें आमचें पयस करून तुवें आमकां ही कृपा आनी बोळ दिवन भक्षणाचें बेसन तुवें आमचेर घालें मोगला जेजू. आनी सदांच आमकां मोगला जेजू तुमकां कृपा आनी बोळ दी मोगला जेजू. सदांच बऱ्या मनान बऱ्या काळजान तुजेशी राव, कित्याक तुवें आमकां विंचून काडल्यात. तुजेशी रावपाक हें आमच्या मनान दवरून मोगला जेजू सदांच तुका आर्गां दिवंक, सदांच तुका चिटकोन रावंक तुका आर्गां दिता आनी दिन वाचता मोगला जेजू. नमस्कार तुका करता. मोगांचो तुका दी. व्हडल्यान आमी म्हणुया जेजू दिन वाचया. नमस्कार नमस्कार तुका
जेजू दिनवास तुका जेजू जेजूस तुवें सांगलें दारार मार आनी दार उगडटलें भावार्थान मार मागलोलें मेळटलें खरेंच जेजू हो भावार्थान धरून आनी खरेंच तूं मागलोलें दिता म्हूण आमी जाणा जावं आनी तुजे कडेन मागून आमकां तुजोच आदार आनी करपाचें जेजू आर्गां दिता जेजू तुका म्हजी अडचण तुवें कालच्या दिसाक तूं म्हाका आज तेजी पयस केली तेजी खरें जेजू तूं आमच्या जिवितांत जायत्यो मिलावणी करता जेजू आर्गां तुका जेजू दिनवास तुका जेजू महिमा तुका जेजू मोगांचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोगांचो तुका दिता. Namaskar tuka kota mogamso tuka dika. Namaskar. Bestow on us, on me, on my family, on my loved ones, on all those around me. Thank you, Jesus, for all the graces you bless us with. Thank you for giving us this new life, another day to live for you, to work for you, to praise you, to thank you, to worship you. Renewed by the confession we have made yesterday. Give us the grace, Lord Jesus, to continue to love you in all the little moments of our life. Help me, Lord Jesus, as this day means special to me, for all the activities that we will take part today. That you may be with us, that we may feel your presence. For all the actors who will perform today, that you may be their guiding source, Lord Jesus, that they are able to bring us your message of love, peace. We thank you, Jesus. I praise you, Jesus. I love you, Jesus. Namaskar.
नमस्कार तुका करता. आमकां दिवस सारक्या दिसा खातीर आयचो दीस खूब सगळी सुंदर दीस आमकां पावता आनी सगळ्या भावनांनी हांगासर आर्जीत जालें. तुका भेटोवन तुका आदार दिवन तुका दिवस मेळपाक सगळ्यांचे जिवीत तुज्या हातीन घालून बापा. सगळ्या वायटांतल्या विघ्नांतले आमकां तो रात आनी सांबाळ. तो दीस आमकां सकाळ कडल्यान सांज कडल्यान आमकां बरो पावतो आनी तुज्या मोगान आमकां जिवीत घेवन सदांच तुजी कृपा आमकां दिवची. कालच्या दिसा बापा संवसाराचो आमी घेतलो आनी आमची पास्तां तुवें धुवन काडलें बापा. एक पास्तां तुवें आमकां रिकोड केलें बापा. हो पिरायेंत काळ आमकां सगळ्यांक बरो काळ जवळचो काळ आमकां दिवन एकामेकांक उकसोडे दिवन एकामेकांक आदार दिवन आनी भाशेन एकामेकांच्या उस्त्यान आमी रावन जेजू ताची सेवा चाकरी करून जायते आमचे पिळगेन कश्ट केल्या भावनाक उदीक आनी उदीक सगळें मोग दाखोवन आमकां तुजी कृपा दिली आनी हो पिरायेंत काळ सोंपोवया. आमकां तुज्या मोगान उदीक उदीक कृपा जावन तुजी कृपा आमकां दी म्हूण मागता बापा. मोगांचो तुका दिता. नमस्कार देवाक दिन वाचले उपरांत आमचो दीस बरे तरेन वचूंक आमच्यो गुडयो ताका मानता तसल्यो जावं आमची प्रार्थना देवा मुखार दवरुया. आमकां सगळ्या वायटांतलो तो निवारता. बरेपणान तो आमकां भोरता. पिडेंतलो आमकां तो निवारून ह्या संवसारान उदीक आपले पाटलावदारा कशी जिवंक आमकां तो आपयता. ताका आमी किरीत भाशेन ह्या प्रार्थनान वास दिवया. सोम्या तुजी पाटलावदारा कशी पोट तिडकेन आमी वावुरतले. आमचेच पातोक आमी ताचेर जैत व्हरूंक आमी कालच्या दिसाक संदान केला तो संदान तुजे सगळें सांबाळूंक ओदीक नवसोलेली मनशां कशी जिवंक तुजी कृपा आमकां मागता. देंवचार सैतान आमचे फाटी आसा. The devil is prowling like a roaring lion, looking for someone to devour. Resist him, solid in your faith. भावार्थान अखंड आमी रावंक फुडो करूंक आमकां तूं कृपा दी.
आयच्या दिसाक आमचे फिरगुजीन किरीत कार्यक्रम सांजेच्या वेळार आसतलो. पारिज्यो वो तियात्र आमी किरीत भाशेन लोकांक दाखयतले. सगळें बरे तरेन वचून सोमया मांडावळ लोकांक बरे तरेन पळोवंक वावुरप्यांनी भोव करून आर्टिस्टांनी आपलो वावर करूंक सगळे मांडावळीन जावन तुजी कृपा आमकां मागता. मे एवरीथींग गो अकॉर्डिंग टू वॉट इज प्लॅन and may no untoward incident befall. Lord, be there with us, guide us and protect us. आमकां सगळ्यांक राख आनी सांबाळ. बरे तरेन ह्या आमच्यो वस्तू जावं बरे तरेन आमी जे कितें उजितात तें आमी शेवटाक पावूंक आमकां तुजे कृपेन बोर आनी तुजो आदार आमकां मागता. सगळीं तुमी घालुया आनी जेजूचो आशिर्वाद घेवंक आमी किरीत भाशेन गायन करुया. तुजे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या आत्म्या. D41, page number 70. तुझे भायर म्हज्या शांती
येसू आमची शांती. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटीन. ही आयची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या मारियानो मिस्किता आमचे भाव आसत. देवान ताका सर्गीचे सुख फावो करूंक हे भेटीन मागुया. आनी दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या कार्मेन मिस्किता हेचे पासत. देवान तिका सर्गीचे सुख फावो करूंक हे भेटीन मागुया. आनी सगळी आमची मागणी आमचे पासत, आमच्या घोराब्यां पासत, आमच्या राज्या पासत, आमच्या देशा पासत आनी ह्या संवसाराची शांती पासत देवा मुखार दवरुया. इल्लोसो वेळ ओगीच रावून जीं कोण बरीं नात आनी आपणा पासत मागूंक लायला तांचे पासत मागुया. सगल्यांक बरी भलायकी फावो जावंक आनी बरी नात तांकां बेगीनूच पेकोवणेचो हात लाय म्हूण देवा लागीं मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. सत तुमकां स्वतंत्र करतले. भाव भयणीनो, वेगवेगळे तरेच्या घुसपा गुंदडाक आयज संवसार सांपडला. आयज ह्या संवसारांत आमी जियेता आसतना आमी जण एकलो घडये वेगवेगळे तरेच्या गुलामपणान शिरकल्लीं आसा, भोव करून पातकाच्या गुलामपणांतलीं. आनी कुमसाराच्या साक्रामेंतान आमकां किरीत भाशेन कालच्या दिसाक हो स्वतंत्रतायेचो अणभव मेळ्ळा. देवाक आर्गां दिवया. आनी की आयचे मिसाचे भेटीन भाग घेता आसतना किरीत भाशेन देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. भोव करून जीं कोण वेगवेगळे तरेच्या गुलामपणान सांपडलेलीं आसात आमचेच पासत आनी तांचे पासत देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो ज्ञाव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, प्राचीत करून पवित्र जाल्ल्या तुज्या भुरग्यांची काळजां तुज्या उजवाडान भर. भक्तीन तुजो मोग करूंक तूं आमकां फावो करताय. तर आमची मागणी दयेन आयकून घे. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणां. दानियल प्रवेद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी नबुकदनजर पातशायन तांकां म्हणलें, शाद्राक, मेशाक आनी अबेदनेगो, म्हज्या देवाची तुमी चाकरी करिनात आनी हांवें भांगाराची मुर्ती उबारून दवरल्या तिका तुमी बोजनात. हें खरें. आतां तुरतुरेचो, पिल्लुकेचो, विण्याचो, त्रिकोणाचो, किन्नोरेचो, शिंगाचो आवाज आनी सगळे तरेचें संगीत तुमी आयकतल्यात तेन्ना दोर्नीर पडून हांवें केल्या ते मुर्तीक बोजूंक तुमी तयार आसात जाल्यार बरें आसा. पूण तुमी तिका बोजनात जाल्यार रोखडे तुमकां एका जळट्या उज्याच्या आगट्यान उडयतले. आनी खंयचो देव मागीर म्हज्या हातांतले तुमकां निवारतलो? शाद्राक, मेशाक आनी अबेदनेगो हांणी राजाक असो जाबाब दिलो. नबुकदनजरा, हाचे विशीं तुका आमी जबाब दिवपाची गरजूच ना. तूं सांगताय तें घडल्यार
आमी चाकरी करता तो आमचो देव जोलट्या उज्याच्या आकट्यांतले आमकां निवारूंक शकता आनी तुज्या हातांतले तो आमकां निवारतलो पातशाया. पूण अशें घडोना जायत जाल्यार पुर्यान जाणा जा पातशाया की आमी तुज्या देवाची चाकरी करचें नांव आनी तुवें उबारून दवरलेल्या ते मुर्तीक बोजचें नांव. हीं उतरां आयकून नबुकदनजर एकदम रागावलो. शाद्राक, मेशाक आनी अबेदनेगो हांकां पळोवन तांचें तोंड सारकें बदल्लें. तें आकटें सोदां तापयतल्या त्या वन 7 पावटीं उदीक ताणें तापोवंक लायलें आनी आपली फौजेंतल्या कांय जाण गोट मनशांक आपोवन ताणें तांकां शाद्राक, मेशाक आनी अबेदनेगो हांकां बांदून जोलट्या उज्याच्या आकट्यांत उडोवंक फर्मायलें. पूण तांकां उज्याच्या आकट्यांत उडयल्या उपरांत कांयच जावंक ना म्हूण पळोवन नबुकदनजर तोटाक जालो आनी बेगीन उठून आपल्या मंत्र्यांक ताणें म्हणलें, आमी त्या मनशांक बांदून उज्यांत उडोवंक नासले? तांणी राजाक प्रतिपाल केलो, खरें पातशाया. ताणें जबाब दिलो, पूण म्हाका 4 जाण मेकळे दिसतात. ते उज्या मदें भोंवतात आनी तांकां कसलेंच वायट जायना. आनी 4थो म्हणल्यार एक देवाचो पूत कसो दिसता. नबुकदनजरान व्हडल्यान म्हणलें, शाद्राक, मेशाक आनी अबेदनेगो हांच्या देवाक वाखाणणी, कित्याक ताणें आपल्या दुताक पाठयलो आनी आपल्या चाकरांक निवारले. कारण तांणी तांचेर विस्वास दवरून राजाचो हुकूम मोडलो आनी आपल्या एकल्याच देवा भायर दुसऱ्या खंयच्याच देवाची चाकरी आनी बोजोन करचे परस आपलोच कुडी लासूंक दिल्यो. देवाचें उतोरें आमचो जबाब जावं दी. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणां. आनी एकदां म्हणुया, मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणां. सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा, आमी तुजी स्तुती करता. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणां. तुजें वैभवी आनी पवित्र नांवां व्हड जावं. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणां. जबाब, मान आनी वैभी तुका सासणाच्या सासणां. तुजे पवित्र मोहिमेच्या मंदिरांत आमी तुजी स्तुती करता. सोगटा वयर मान आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणां. तुज्या राजाच्या शिंवासनार आमी तुजी स्तुती करता. सोगटा वयर मान आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणां. जबाब, मान आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणां. तूं समदिराचो ताव घेताय आनी केरुबी वयर बसलाय. आमी तुजी स्तुती करता. सोगटा वयर मान आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणां. अंतराळ्याच्या मळबार आमी तुजी स्तुती करता. सोगटा वयर मान आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणां. जबाब, मान आनी वैभी तुका सासणाच्या सासणां. उद्गार. बऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून तें सांबाळटात आनी आपले तिरायेक लागून पीक दितात तीं सुभागी.
सुरवेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोने आसूं. जिवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. विमा तुका सुम्या. जेजून आपणाचेर विस्वास दवरलो त्या जुदेवांक म्हणलें, तुमी म्हज्या उतरा प्रमाणे चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शीस जातल्यात आनी तुमकां सोत कळोन येतलें आनी सोत तुमकां स्वतंत्र करतलें. तांणी ताका म्हणलें, आमी अब्रामाची संसद आनी कोणाचेच गुलाम आमी केन्नाच जावंक ना. तुमी स्वतंत्र जातल्यात अशें तूं कसो म्हणटा तर? जेजून तांकां प्रतिपाळ केलो, हांव तुमकां सोत सांगतां, पातक करता तो पातकाचो गुलाम. गुलाम सदांच घरांत उरना, पूत तो सदांच घरांत आसता. ह्या पासत पूत जर तुमकां स्वतंत्र करीत तर तुमकां खरीच सुटका मेळ्ळी. तुमी अब्रामाची ससत म्हूण हांव जाणा, तरी म्हजीं उतरां तुमचे भितर रिगोनात देखून तुमी म्हजो जीव काडूंक सोदतात. जें हांवें म्हज्या बापा सवें देखलां तें हांव सांगतां आनी जें तुमी तुमच्या बापायचें आयकलां तें तुमी करतात. तांणी ताका प्रतिपाळ केलो, अब्राम आमचो बाप. जेजून तांकां म्हणलें, तुमी अब्रामाचे पूत जाल्ल्यात जाल्यार जें अब्रामान केल्लें तें तुमी करतले आसल्यात. पूण देवा कडसून आयकल्लें सोत हांवें तुमकां सांगलां तरी आसतना तुमी म्हजो जीव काडूंक सोदतात. अब्राहमान अशें करूंक ना. तुमचो बापूय करता तशेंच तुमी करतात. तांणी ताका म्हणलें, कामचारान आमी जल्माक येवंक ना. आमकां एकलोच बाप आसा, तो देव. जेजून तांकां म्हणलें, देव तुमचो बाप जाल्लो जाल्यार तुमी म्हजो मोग करतले आसल्यात, कित्याक हांव देवातावन उपजलां आनी आयलां. म्हजेच कुशीन हांव येवंक ना, पूण ताणें म्हाका धाडला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रिच्या भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान शाद्राक, मेसाक आनी अबेदनेगो ह्या तीग जाण तरणाट्यांची खबर आमी आयकल्या. आनी हे तीग जाण तरणाटे आपल्या विस्वासाक आनी आपल्या भावार्थाक लागून राजा मुखार उबे. आनी राजा तांचो भावार्थ आपूण आपणाक जाय ते भाशेन चलोवपाक मागता. म्हणजे हांवें जो देव केला ताका तुमी परनिपाट करपाक जाय, ताका तुमी बजूंक जाय. आनी जो कायदो काडलेलो तुरतुरीचो आवाज येता तेन्ना सगल्यांनी त्या पुतळ्या मुखार देवाक परनिपाट करूंक जाय आसलें. आनी जे कोण तें करिनात तांकां खास्त, आनी ही खास्त उज्यान उडोवपाची. आयच्या पयल्या वाचपान आमी करीत भाशेन आयकलां कशे भाशेन हे तेग जाण तरणाटे आपल्या भावार्थाक थीर उबे रावतात. तूं आमकां उज्यान उडय, तूं आमकां जाय थंय उडय. आमचो देव आमकां ह्या उज्यांतलो आनी तुज्या हातांतलो निवारतलो, हो विस्वास आमचो. उज्यांतलो आनी तुज्या हातांतलो. जाल्यार भाव भयणीनो, ही काणी आमी आयकल्या, ही खबर आमी आयकल्या कशे भाशेन त्या उज्याच्या आगट्यांतले ते तेगूय जाण भायर सरले देवाच्या दुता बरोबर. आनीक राजाकूय तें दिश्टी पडलें. सोत राजाक दिश्टी पडलें. आनी सोत म्हणल्यार एकूच देव, आनी ह्या देवाक जे कोण बसतात ताचेर विस्वास दवरतात तांचो नाश करूंक राजाच्यान आनी ह्या संवसारी पदवेच्यान जायना. आयज आमी कसल्या उज्यान आसांक जाय? आयज आमकां स्वतंत्रताय कित्यांतली जाय काय? भाव भयणीनो, आयज ह्या संवसारान फोटिंगपणाचो उजो जायतो पेटलेलो आसा. लोकांक फटोवप, लोकांक नाडप हें एक सवाय जाल्लें आसा. कोणूय फटयता. आयज वेगवेगळे तरेचे फ्रॉड म्हणलेले चडलेले आसात.
आमच्या फोनांचेर आमकां फ्रॉड मेळटात, आमच्या मुखार कोण दुडवांचो फ्रॉड करता, आमच्यो प्रॉपर्टीज आसात तांचो फ्रॉड करता. फोटोवप, फोटिंगपणां. आयज राजकी मोडारूय आमकां जायतीं असलीं फोटिंगपणां दिश्टी पडटात. आनी भोव करून जेन्ना धर्म आनी भावार्थ तातूंत घातलेलो आसा आनी धर्माचो आनी भावार्थाचो एके भाशेन एक खेबाडां केल्लीं आसात, तेन्ना स्वतांतलीं आमी आयज पयस गेल्या गाय. स्वत आमच्यान पडून स्वताक उबी रावंक जातात गाय. आयज आमी कसल्या उज्यान आसा? आयज आमकां एकामेकाचेर रागाचो उजो पेटलेलो आसा, विंगास घेवपाचो जो उजो पेटलेलो आसा, रिवेंज घेवपाक. जायते फावटी आमकां राग आसा आनी ह्या रागान एकामेकाचो विंगास घेवपाक आमी तयारूच आसा. भोगसूंक जायना, विसरूंक जायना, असलीं उतरां आयज आमच्या तोंडार जायते फावटी येतात. आनी हातून असल्या ह्या रागाच्या आनी विंगास घेवपाच्या उज्यान आमीच पयलीं स्वातेर लासून वेता आनी दुसऱ्यांकूय जायते फावटी लासून उडयता. भाव भयणीनो, आयज घोडे आमी आशेच्या उज्यान लासलेलीं आसा आनी हो आशेचो उजो आसा तो आमकां आनीक जाय, आनीक जाय, आनीक जाय. दुसऱ्यांचें नागोय, दुसऱ्यांचें चोरून खा, दुसऱ्यांक त्रास कर, कित्याक आमकां आनीक जाय. न्हयच फकत दुडवांची खबर आनी जमणीची खबर, आयज आमकां पदवी जाय, आनिकूय पदवी. ज्या कोणाचे लागीं पदवी आसा, राजकी पदवी ती जावं वो दुसरी हेर पदवी जावं, जांचे लागीं पदवी आसा तांकां आनीक पदवी जाय. देखून ह्या गुलामपणाच्या उज्यान, पदवेच्या गुलामपणाच्या उज्यान आयज आमी लासत आसा गाय. आनी जेन्ना आमी जोण एकलो लासता वो कोणूय एकलो लासता, भोव करून जांच्या हातान पदवी आसा ते असल्या उज्यान लासता तेन्ना बाराबर सगळीं पर्जा आसा तांकांय लासून उडयता. जाल्यार स्वतंत्रतायकूय तावन येतली. येतेक जाण तरणाटे, तांकां देवान सुटका दिली. देवाचेर विस्वास दवरलो, भियेनासतना त्या उज्यान गेले. हो उजो खेरीत भाशेन पनिशमेंट दिवपाचो उजो, खास्त लावपाचो उजो. आनी ह्या उज्यान ही खास्त जी तांचो गुन्यांव नासतना वो ते स्वता वाटेन उबे आसत म्हणून देवा वाटेन घट उबे आसात, देखून तांकां ही खास्त दिल्ली. ते कास्तींतले स्वतंत्रतायेक उतरले. जेसू आमकां आयज शुभ वर्तमानान सांगता, स्वत तुमकां स्वतंत्र करतले. स्वता वाटेन रावत, स्वत समजत आनी स्वत तुमच्या जिवितान पाळीत, स्वत तुमकां स्वतंत्र करतले. आनी हें स्वत समजूंक आनी स्वत पाळूंक कोण शिकयता? म्हजें उतर तुमकां शिकयता. जेसू म्हणटा ह्या उतरा वरवीं तुमकां स्वत कळून येतलें आनी ह्या स्वता वरवीं तुमकां स्वतंत्रताय मेळटली. भाव भयणीनो, आमची स्वतंत्रताय आमच्या हातान दिल्ली आसा. जरूय आयचो हो संवसार आनी ह्या संवसाराचे मनीस, ह्या संवसाराचेर पदवी आसलेले मनीस, आयज आमचे राजकी फुडारी आमकां असल्या गुलामपणान ओडीत आसात. तर हें स्वत जेजूचें, स्वत देवाचें आमी मानून घेवंक आनी ह्या स्वताक आमी उबी रावूंक. कसलीय खास्त आमकां दाखोवं, भिरांत आमचेर घालूं, आमी सदांच एकाच देवाक स्वत मानूंक आनी ह्याच स्वताक आमी सदांच उबी रावूंक आमकां हे भेटेन कृपा मागून घेवया. गायन घेऊया C15, पेज नंबर 34. C15.
म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाटके पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा हो योद्न तुजे मुखार पावूं तुज्याच नांवाच्या मानाक आमी तो समर्पूचो म्हूण तुवें ही देणी आमच्या हातांनी घाल्ल्याय. ताचे वरवीं आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी मेळूं म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात मारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचे पातकी सैम आमी दमावन दवरतल्या. अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे परी आमचे सोडवणीचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र 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 दळपणाचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार पडला तुज्या नांव वैभवान उंच कीन तुका सय सय सर्वेस्पराची नांवी आतां ताका सय उंच कीन तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशेन कोश्ट मरोण ससूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोडपोर गोठुया. जेजू आमी हो लोकांत आनी एकाच सिंगले पियेता इतले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तुज्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्मदुतां बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना.
पदवीदार देवाची स्वतंत्र भुरगीं आमी आनी सोत आमकां स्वतंत्र करता, फोट आमकां गुलामपणाक पावयता, पातोक आमकां गुलाम करून दवरता. आमची सगलीं पातकां, आमच्यो सगल्यो चुकी, सगळी भिरांत देवाच्या हातान घालुया आनी बाराबर आमचे स्वतंत्रतायेचे मागणें बापाक उबारुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणीत पडूंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे भाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटीक पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्टाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सुमयाची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत आमी शिवंक येता, ती आमचेर चडटी आनी कास्त हाडीत ना जावं, पूण तुजे काकोतीन आमच्या आत्मेक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुमया तुवें म्हज्या भितरच्या म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. गायन घेऊया D40 पेज नंबर 69. D40. आत्मिक कुमया खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू. हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुवें दिल्लो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमच्या पिडेस्तोत्म्यांक आनी कुडींक भलायकी दी. आमच्या काळजांतलीं सर्व खोटेपणां काडून ती निर्मूळ कर आनी आमकां तुज्या आश्रयाखाल सदां सांबाळ. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आयज सांजे 7 वाजता आयज भू पवित्र संस्काराची बुजवण आसची ना, पूण आयज हो तियात्र फारिझियो ही लँटन ड्रामा हो आयज जाता. खेरीत भाशेन उगडास करता. आयचो हो तियात्र जो दाखयतात तो दोतोनीच्या वावरा पासत ह्या पासत तुमी उदारपणान मुखार येवंक मागता. आयज हावजी आसतली, तशेंच कॅन्टिनूय आसतलें. तुमी ह्या आमच्या संदेशकारांक हो आख्या वर्साचो वावर करूंक जो खर्च तांकां लागता तो जावंक तुमी आदार करचो आनी सगल्यांनी हो आयज आमी तियात्र बरे भाशेन पळोवचो म्हूण मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शाश्वत आदाराचे मायेच्या नवेनांची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं. हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एक आकुतीचे माये, चुरचुरे कोर म्हजे. हांव आयकतां सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बरवाशा पातक्यांच्या. जात म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवासो. हांव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता. दिलो देखून म्हाका तुजे काकुतीन हो विस्वास तुजे थंय. खात्री जशें हांव सत मानता म्हज्या साल्वासांवांच्या कोटा जायते फावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो, कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणा तुजे मजतीन हांव जैत वतलो. हांव जाणा तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पात येवन पूण भियेता पातकाचे ताळणेन तुजो आदार मागोन जायत म्हूण आनी बाडीत म्हूण म्हजो आत्मो. हो तर वर्तता उपकार जो मागता तुजे थंय. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूं. अदीक करून एमकोणाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूं आनी म्हणून तुका हे माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराची माये, निर्मिनाका हांवें सांडू म्हज्या देवा. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये, नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे तायेंसा. उष्ट्यामध्ये तू सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत येसू. शाश्वत आदाराचे माये, नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे तायेंसा. उष्ट्यामध्ये तू सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत येसू. शाश्वत आदाराचे माये, नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे तायेंसा. उष्ट्यामध्ये तू सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत येसू. भाग्यवंती मरे, आदार दी अदृश्टांक सांपडलेल्यांक. मजत कर ओस्पूत काळजाच्या माग करचे पासत जा शहरात देवाच्या मुणयाऱ्यांची. विनंती कर सगळ्याक देवाक भेटलेल्या उस्तऱ्यां पासत. फावो कर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो. तुका केल्या आमचो आसरो हे साहेबिणी. प्रार्थुया.
हे सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजापाच्या उपकारांक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सगळ्या पिडेस्तां पासत ह्या वेळार खेरीत भाशेन मागुया तशेंच पिडेस्तांची सेवा करतल्यां पासत दोतोरां पासत नर्सी पासत आनी घरच्यां पासत मागुया. आमचो आदार सोमियाच्या नांवार आसा. सोमिया म्हजे मागणे आयक. सोमिया आसूं तुमचे सवे. प्रार्थना तुका सोमिया देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी ओनंदवंत आदारान बागेवन सदांच आंकवार मारयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे कोतींतली आनी बगूंक पावूंक सासनाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तोगूं. T23, page number 214, T23.